नमस्कार. या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवो मुख्यमंत्री वेंचपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. बीजेपीच्या लेजिस्लेचर विंगाची मिटींग सुरू जाल्या आणि जेन्ना नवीन मुख्यमंत्री वेंचपाचो आसता आनी जेन्ना मनोहर पर्रीकारा सारको लिडर दिल्ली वता तेन्ना माळ कोणाची गळ्यांत पडटली हाची उत्सुकता डेफिनेटली आसता आनी ताका लागून भितर लॉबिंग बिबींग सुरू जाता. आता लॉबिंग बिबींग सारखे प्रकार ह्या भाजपा भितर कितले चलतात हाजेरूय आमी भासाभास करतले. पण मिटींग सध्या सुरू जाला. लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचे नाव सध्या भाजपाच्या कोर ग्रुपांतल्यान सध्या मिडिया म्हऱ्यां येता की पार्सेकार म्हणून दुसरी नंबराचेर राजेंद्र आर्लेकर आसात आणि तिसरी नंबराचेर हांव इतल्याच खातीर म्हणटा कारण ते डेप्युटी सीएम आसात म्हणून. पण ते आज दनपरां गोंयांत पावतात आणि इंट्रस्टिंगली ते नासतना भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाची मिटींग सुरू जाल्या. तर हाका लागून हांव तांकां नंबर 3चेर दवरता आनी डेप्युटी सीएम आशिल्ल्यान एक लॉजिकली तांकां 3चेर दवरता. अदरवायज सद्याक जी दोन मेजर नांव आसात तातूंत पयलें आसा ते लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें आनी दुसरें आसा ते राजेंद्र आर्लेकराचें. थंयच्यान ज्यो प्रतिक्रिया येतात जे कोण कितें उलयल्यात ते सगळें आमी तुमकां ह्या कार्यावळी भितर दाखयतले. त्याच बरोबर जी रिएक्शन येतात त्या रिएक्शनाचेर आमी भासाभास करतले. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयलीं आसात ते दैनीक हेराल्डाचे संपादक आनी ज्येष्ठ पत्रकार संजय बाब ढवळीकर, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक आनी ज्येष्ठ पत्रकार राजूबाब नायक. संजय बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता बिफोर गोईंग टू दी रिएक्शन्स फॉर दी ओपनिंग कमेंट्स. मिटींग सुरू जाल्या, डिस्कशन सुरू चल्लां आनी ही दोन नांवां सद्याक मेजर चर्चेक आसात. वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स अँड हंच सेईंग? हय, एक गोष्ट म्हणजे पहिली फावट आमकां अशें पळोवंक मेळटलें अशें दिसता म्हाका की जी सुरवात जाल्या की देर इज नो अनडिस्प्युटेड लिडर आतां आफ्टर मनोहर पर्रीकर आसतना हो प्रश्न येनाशिल्लो. एट द मोस्ट चर्चा जाल्ली की पर्रीकर का श्रीपाद नायक आनी हो प्रश्न त्या इलेक्शनाच्या पयलींच सोंपतालो, उत्तर क्लियर आसताले. आतां ही चर्चा सुरू जाल्या. आतां ते लॉबिंग म्हणपा सारकेंय सुरू जालां आनी दोगांनी प्रतिक्रिया बरी दिल्या. जबाबदारी दिल्या ती आमी सांबाळटले किंवा आमी पक्षाचे सोल्जर. पूण तसोच आनी एक सोल्जरूय आसा तिसरो, जाका आमी विसरूंक चलचे ना, जो फ्रांसीस डिसोजा. बरोबर. सो त्या खातीर म्हाका दिसता की तुवें जरी ताका तिसरो नंबर दिला तरी हांव ताका कारण आज लेजिस्लेचर पार्टीच्या लिडराची निवड आयज जावची ना, फाल्यां जातली. म्हाका दिसता मूळ प्लॅना प्रमाणे ती आयज जावपाची आसली. बरोबर. तो पावना म्हणून ती निवड फाल्याक दवरल्या आणि फाल्यां ती निवड जाय सर अजूनही 24 तास आसा. ह्या 24 वरां भितर सो यू आर सेइंग अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तुम्ही एक सामकी इंटरेस्टिंग गजाल म्हणटात ताचें नांव राजू बाबाचें वता की काल राती मेरेन आमकां सगळ्यांक सांगताले की ही विधिमंडळ पक्षाची बैठक आणि ह्या विधिमंडळ पक्षाची बैठकी भितर विधिमंडळाचो नेतो थारतलो. थंयच्यान सीएम कॅबिनेटाक वतलो, कॅबिनेटाक इन्फॉर्म करतलो आनी ऑब्वियसली तो नेतो खंय तरी त्या कॅबिनेटांतलोच आसतलो, कॅबिनेटा भायलो काय आसतना आनी थंय तें डिसिजन कॅबिनेटीक कन्वे जातलें. अशी परिस्थिती आसतना आज मुख्यमंत्र्यान भितर मिटिंगे वतना सगळ्यांनी सांगलें की डिसिजन फाल्यां जातलें. आज आमी मेळटात बेश्टे टू एक्सप्लेन दी सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स म्हणून. इज दीस द रिजल्ट ऑफ दॅट लॉबिंग दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट? म्हाका दिसता अशें की भाजपा हांची पळय जी सिस्टम आसा, एक वेवस्था ती अशी की वयल्यान नेतो येता, तांचो नेतो ठरता. आनी आमी सतत आयकत आयल्यात की पर्रेकाराक मोदीन जेन्ना निवड केली सेंटरान येवपाची तेन्ना ताका अधिकार दिल्लो की तूं तुजो उत्तराधिकारी तुवें निवडून काड आनी आपल्यालो पणजेचो जो कोण ताजो पळय उमेदवार आसतलो तोय ताणें निवडून कर. म्हणजे म्हाका दिसता तें अशें की पर्रेकाराच्या मनान क्लियर आसा की आपल्या फाटल्यान कोण ह्या पदाचेर येतलो. पूण ताजे फाटल्यान जी पळय कितें एक मोठो घोळ पळय आमी जो पळय पळयतात न्ही, ती बीजेपी कशे तरेन फंक्शन करता. आमी पळयलां की भारतीय लोकशायेन भितर एका फाटल्यान दोन, दुसरे फाटल्यान तिसरे सदांच अशे नेते तयार आसपा जाय. आनी नेत्याचे कुशलताय, ताजे पळय जें कितें बरेपण, ताजे पळय जें कितें आमी बरो लिडराचें क्वॉलिफिकेशन कितें ताणें आपले नंतर बरे लोक तयार करप. आमच्या गोंयची किंवा देशाची ही शोकांतिका की कोण एकलो तर मुख्यमंत्री तो आपुणूच काम करता. बीजेपी सारखी पार्टी फक्त सगळे बॅट पर्रेकाराचे लावन बसल्या, ताचे नंतर कोण ते तांकां खबर ना. हे आमी लोकांचे नदरेन लोक विचार करतना सामके लोकांक पळोवपाक मेळना. तातूंत भितर आमी तुमची हंच कितें सांगता? पार्सेकर, आर्लेकर न्ही, भाजपाचे जर स्टायल ऑफ फंक्शनिंग जर पळयत जाल्यार तो आर्लेकर जातलो. कारण तांकां एक RSS स्ट्रॉंगमॅन जाय आनी अजून पर्यंत जी परंपरा बी जर पळयत न्ही जाल्यार आर्लेकर तसो ताणें आपल्याले मुखामेळ बरे तरेन हाडला अशें म्हाका कितें म्हणटा सर? आर्लेकर, पार्सेकर? हय, हांव हातून नंबर 1 आर्लेकर, नंबर 2 पार्सेकर किंवा फ्रांसीस डिसोजा. आतां फ्रांसीस डिसोजाचो संघा कडेन कांय संबंध ना, बरोबर, पूण आर्लेकर नंबर 1 कारण राजू म्हणटा ते कडेन हांव एग्री जातलो की आतां पर्यंत संघाची धोरणां किंवा संघाच्या पद्दती प्रमाणे वागप किंवा ही आतां पार्सेकरय संघाचो स्वयंसेवकूच, बरोबर, तर तातूनय जर
चड वयर आनी मातसो सकयल करपाचें जाल्यार आर्लेकर वयर आनी पार्सेकर दिस इज युअर जर्नलिस्टीक थिंग एनालिसिस दॅट यू आर सेइंग. पक्षांतल्यान भाजपांतल्यान सध्या कितें संकेत मेळटा? भाजपांतल्यान संकेत मातशे उलटे जावपाक लागले काय दिसता आता की पार्सेकर नंबर 1 आणि आर्लेकर नंबर 2 अशी भाजपांतल्यान संकेत मेळपाक लागल्या काय अशें दिसता. आज सकाळी जी मिटींग सुरू जाली त्या मिटिंगेच्या सुरवाते पासून हे संकेत असे येवपाक लागले. बरोबर. कित्याक लागून दिसता राजू बाब की फ्रांसीस डिसोजा रावनासतना मिटींग सुरू जाल्या? इट्स अ व्हेरी सिरियस थिंग. इज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. एटलिस्ट एज अ कन्व्हेन्शन ताका मिटिंगेक रावपाक जाय आशिल्लें. इज लँडिंग एट 2 o'clock. म्हजे कोतान हांव काल राती मेरेन एग्री करपाक शकतालो जेन्ना सांगताले की आमकां सकाळ फुडें हें करपा जाय, निर्णय घेवपा जाय, सांजे मुख्यमंत्री रिजायन जाता आनी परत शपथविधी, सो आमकां टायम ना अशें जेन्ना सांगताले तेन्ना मान्य करपाक शकतालो. आज मुख्यमंत्री सांगता की सीएम फाल्यां थारतलो म्हणून आनी डेप्युटी सीएम नासतना मिटींग सुरू जाता. हाव आर यू एनालायझिंग इट? हांव एनालायझिंग अशें करता कारण फ्रांसीस डिसोजा हाका बीजेपी कितली सिरियसली घेता रे म्हाका खबर ना. ताका जरी डेप्युटी सीएम हें पद दिल्लें आसलें तरी ती एक पर्रेकराची स्ट्रॅटेजी आशिल्ली. ताका एक अल्पसंख्याक समाजांतलो एक लिडर भाजपान भितर म्हत्वाचें पोझिशन घेवन बसला अशे तरेचो एक संदेश मतदारां भितर समाजा भितर धाडपाक आशिल्लो तितलोच. आनी फ्रांसीस डिसोजाय फाटल्या 2.5 वर्सां भितर कितलो सिरियस आसा ह्या संबंद सरकारा बद्दल, मंत्रिमंडळा बद्दल, गोंयचे बद्दल हें आमकां पळयलां. तो प्रत्येक वेळा गोंया भायर वता. ह्या वेळा तर तो इंग्लंडाक जवळ जवळ 1 म्हयन्या खातीर वता आनी ताका लागून आमच्या पेपरान ताका फ्लायींग फ्रांसीस अशें एक नांवूय दिल्लें. सो तो ना म्हणून म्हाका दिसता भाजपाचें तशें कांय हाडना आनी तो ना तितलो बरो अशे तरेचें म्हाका दिसता भाजपान स्ट्रॅटेजी. तो ना म्हणून भाजपाचें कांय हाडना हे बरोबर आसा, पूण वॉट मेसेज बीजेपी वॉन्ट्स टू सेंड टू गोवन पीपल, गोवन वोटर, स्पेशली कॅथलीक कम्युनिटी, हो एक प्रश्न येता की तुमी फ्रांसीस डिसोजा सारको एक चेहरो तुमकां जाय म्हणून ताका एक नंबर 2 पोझिशनाचेर हाडून बसयतले, ताच्या फुडें पावचे ना. थंय मागीर तुमकां जाय तोच मनीस येतलो. एक मुद्दो जालो. दुसऱ्या एका मुद्द्या कडेन हांव राजू कडेन सहमत आसा की फ्रांसीस डिसोजान स्वता आपली केस कितें स्ट्रॉंग केल्या फाटल्या 2.5 वर्सांनी की त्याच्या कडेन म्हत्वाची खाती आसा, त्या खात्यांचो असो कितें कारभार केला, कार्यक्षमतेन केला किंवा ते काय दिसूना. एक बरोबर की तो त्याच्या हेल्था खातीर आसत किंवा अन्य कारणां खातीर की तो चडसो भायर आसता. आनी एक संजय म्हाका एक मातसो इंटरप्ट करता हांव की ह्या सगळे आमी जी पळय नांवां पळय आमी घेतात तातूंत श्रीपाद नायकाचें नांव घेनात. बीजेपीचो पोस्टर बॉय पर्रेकारा नंतर जर इमेज कोणाची बीजेपीन प्रोजेक्ट केल्ली ती श्रीपाद नायकाची. आनी आतां तर दिसता हे सगळें पळयत जाल्यार फक्त कॅथलीक वोटा खातीर फ्रांसीस डिसोजा जाय आनी बहुजन समाजाचो एक मुखामळ म्हणून श्रीपाद नायक जाय. भाजप सगळ्याक यूज करता काय कितें? बरें. सो ह्या मुद्द्याचेर आमी येवया. व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट आसा. ताजे पयलीं आमचे कडेन मिटिंगे वचचे पयलीं 2 रिएक्शन्स आयल्यात. ती म्हळ्यार राजेंद्र आर्लेकराची, ताचे बद्दल आमी उलयतात सध्या, आनी प्रमोद सावंत हू इज कन्सिडर्ड एज एन इनसायडर टू द बीजेपी. ही दोन्ही रिएक्शन आयकुया आनी मुखार वचया. No, I am not. I have come in my office here. This is my complex. Speakers come and PM का talk list में. वैसे तो चर्चा है, मैंने बोला ना चर्चा है. मैंने भी इंटिमेशन दिला की जवाबदारी दिली. No, not so far. अजूनपर्यंत काय इंटरेस्ट है सीएम का? सर अगर आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, आप जिम्मेदारी है. हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं जो भी जिम्मेदारी आती है उसको निभाते रहते हैं. इसकी कोई दिक्कत नहीं होती. कभी कौन सी भी जिम्मेदारी होने दो. आज सीएम पदाची जबाबदारी खंयची एनी जबाबदारी आमकां दिली आमी ते सांबाळीत फुडें वचत आसता. आतापर्यंत आयकूं येता की आर्लेकार नाल्यार पार्सेकार सीएम पदाची मुखार घेतलो तुमचो जो पार्टी सांगात त्याच्या वटेन तशें कांय ना. म्हाजो वेगळो से असो कांय आसचो ना. जो पार्टी सांगात पार्टीन जो सांगलो ताच्या खातीर मोकळे आसतलें. आमी आनी रिएक्शनां तुमचे म्हऱ्यान हाडटले, पण पार्सेकाराचे आर्लेकराचें जें रिएक्शन आसा अशी चर्चा आसा, अशें स्वता आर्लेकार म्हणटा की आपूण मुख्यमंत्री जातलो अशी चर्चा आसा. हाव आर यू इंटरप्रिटींग दॅट? ना पूण एक गजाल खरी की ताच्या नांवाची चर्चा आसा. न्ही, जेन्ना आपुणूच मनीस म्हणटा की चर्चा आसा, हाव कॅन यू इंटरप्रिट इट? न्ही, ताका स्वता दिसता मुख्यमंत्री जावप हें स्वाभावीक आसा. आनीक उदो लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें नांव आयिल्लें तांकांय दिसप स्वाभावीक आसा आपण जावप. कारण आमी आयकतात सामके सुरवाती पासून भाजपाची पळय जेन्ना हांगा मुळां धरपाक लागली तेन्ना 2-3 नांवां सामके एक्टिवली RSSंतल्यान भाजपान वचून जे पळय काम करताले तातूंत लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें नांव आशिल्लें. आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकार पयले एका निवडणुकीक उबो राविल्लो आनी ताजे खातीर मनोहर पर्रेकारान कामूय केल्लें आनी तेन्ना फकत 300 मतां लक्ष्मीकांत पार्सेकारा पडिल्लीं आनी ताजें डिपॉझीट जप्त जाल्लें. पूण हें आसूं, राजकारणान भितर अशे तरेचे हार आनी विजय आसतात, पूण ताजे नंतर सातत्यान हे दोगूय जाण गोंयच्या राजकारणान काम करतात
आनीक कांय प्रमाणात उदळपय आमी जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें नांव म्हणटाले, लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा आसतलो की आपणें सरकारान भितर इतले इनिंग्स खेळ्ळा आनी आपण बऱ्यान तरी बरी मंत्रीपदां सांबाळ्यात. सिनियरिटीच्या नांवान आपल्याक सिनियरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपिरियन्स जो गजाल आहा की एक वीच कॅन गो अगेन्स्ट राजेंद्र आर्लेकर की ताणें मंत्रीपद तशें एक्टिवली केन्नाय सांबाळना अशी परिस्थिती जर डायरेक्ट मुख्यमंत्री जावप आनी तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपिरियन्स लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक आसा. हाव इम्पॉर्टंट इज दीस फॅक्टर? हय, तो अनुभव लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक आसा, कारण आतांय आसा आनी फाटल्या गव्हर्मेंटा भितरय ताका आशिल्लो. म्हाका दिसता ताची सेकंड टर्म एज मिनिस्टर, फाटीचे जेन्ना BJP सरकार आशिल्लें तेन्नाय. सो त्या दोनी हातून ताणें तें सिद्ध केलां. फाटल्या 2.5 वर्सांनी ते म्हत्वाची हेल्थ आनी अशी म्हत्वाची खाती सांबाळटा. दुसरो भाग असो की राजेंद्र आर्लेकराक मंत्रीपदूच मेळुना म्हणून ताका एक्सपिरियन्स ना म्हणटा आमी. राजकारणाचो अनुभव आसा, सार्वजनीक लायफाचो अनुभव आसा, संघाचो जितलो पार्सेकर ज्येश्ठ आसा तितलोच आर्लेकरय ज्येश्ठ आसा. म्हाका दिसता की जसो पर्रीकर आनी श्रीपाद हे एका बरोबरीचे, तशेंच म्हाका दिसता की संघाच्या हातूंच्यान राजकारणान येवपी पार्सेकर आनी आर्लेकर हे म्हाका दिसता की सादारण एकाच हेचेर पावणेचेर आशिल्ले अशे दोन लिडर. एक्सपिरियन्स एक्चुअल मेळुना. तसो पर्रीकर मुख्यमंत्री जाल्लो, तांकां खंय एक्सपिरियन्स आशिल्लो? बरोबर. ते कसलोच अनुभव नासतना थेट मुख्यमंत्री जाल्ले. म्हाका एक गजाल सांगात, जेन्ना पर्रीकर दिल्ली वता तेन्ना आर वी लुकिंग एट आर्लेकर अँड पार्सेकर एज टू ऑफ द मेजर पॉवर सेंटर्स नाव इन गोवा? न्ही, अजून पर्यंत तरी पर्रीकाराक पळय जेन्ना दिल्लीक मोदी व्हरता तेन्ना म्हाका दिसता एक क्लियर संकेत दिल्लीच्यान आयल्यात. जे पळय नॅशनल पेपरांतल्यान आमी जे पळय बातम्यो वाचल्यात तातूंत भितर सरळ म्हणलां की पर्रीकार दिल्ली जरी गेलो तरी तो गोंयच्या कारभाराचेर लक्ष दवरून आसतलो. म्हाका दिसता अशें की पर्रीकाराक तांणी संदी दिल्या आपलो उत्तराधिकारी निवडप. त्याच भशेन गोंयचें डे टू डे राजकारण, कारण पर्रीकारान काल अशें म्हणलां की आपूण शेनवार आनी आयतार गोंयांत आसतलो म्हणून. पूण गजाल अशी की येदें व्हडलें पद, म्हाका दिसता अशें की संरक्षण मंत्री पद, दुसरें ज्या पद्दतीन आंतरराष्ट्रीय राजकारण चलता, ज्या पद्दतीन दक्षिण आशियेन भितर राजकीय आनीक लश्करी हालचाली चालू जाल्यात, ह्या सगळ्या हातूंत भितर पर्रीकार शेनवार आनी आयतार गोंयांत कसो येवंक शकतलो म्हाका दुबाव आसा. सुरवातेच्या काळान तो करत, पूण गोंयांत म्हाका एक गजाल सांगात, पर्रीकाराचो जो एक पगडो आसा प्रशासनाचेर किंवा जो एक इम्पॅक्ट आसा, आज लक्षांत येता की जेन्ना पर्रीकाराक दिल्ली व्हरपाक जालो तेन्ना सगळे चाचपडटात भाजपातले. सो पर्रीकार दिल्ली वतगीर सुद्दां ताका लक्ष गोंयचेर दवरचें पडटलें. गोंयचेर दवरचें पडटलें, कारण दवरप कितलें बरोबर. कारण आनी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय. काल आमचो एडवोकेट जनरल जो आहा आत्माराम नाटकर्णी, ताणें एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट केला. तो ऑफ द रिकॉर्ड जरी आसलो तरी तो कांय वर्तमानपत्रांत छापला. ताणें म्हणलां की गोंयचो जो उत्तराधिकारी आतां पर्रीकाराक ऑप्शन म्हणून आमी सिलेक्ट करतले, ताच्या मुखार व्हडलीं आव्हानां आसात. तो म्हणटा इकॉनॉमी सामकी वायट परिस्थितीन आहा, इकॉनॉमी सामकी सकयल देंवता, गोंयचें प्रशासन ढेपाळां, अशे परिस्थितीन इट्स नॉट इजी. सो आनी हें सामकें लक्षांत घेवपाक पर्रीकारान फाटल्या 2.5 वर्सान कसो तरी हो गाडो कसो तरी फुडें मुखार 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 व्हेला. तो आपल्याला फक्त उलोवपांतल्यान कौशल्यान लोकांक तो कशें तरी हाताळून दवरतालो. म्हाका एक मेजर न्यूज येता हांगा आत्तां म्हाका आयला रिपोर्टरा कडच्यान, विनय तेंडुलकरान म्हणा, जे आमी लॉबिंगा वेल्यान सुरवात जाल्ली आनी आज CM ठरपाचो आशिल्लो. इम्पॉर्टंट, फाल्यां येडियुरप्पा आणि राजीव प्रताप रुडी both are coming down to Goa as observers and new Goa CM will be announced tomorrow. So for the first time I think अशी परिस्थिती आयल्या BJPचेर जंय तांकां आज मेरेन आतां मेरेन ऑब्जर्वर येवपाचो नाशिल्लो, कारण म्हाका दिसता सगळें बरें चलिल्लें, सगळें स्मूथ चलतालें. आतां ऑब्जर्वर येता अशी तुगे गजाल चल्ल्या. हाव आर यू इंटरप्रिटिंग दिस? इज दिस अ सायन ऑफ ट्रबल? नो, आय डोंट थिंक इट इज साइन ऑफ ट्रबल की पार्टी ऑब्जर्वर म्हणून कोणीतरी सेंट्रल लिडर. बट दिस वॉजंट डिसायडेड. दिस इज सडन. म्हाका दिसता की ह्या सगळ्यो डेव्हलपमेंट इतल्यो फास्ट जाल्यो एकदम की काल पयर सुरवात जाली आनी हे सगळें अनावन्स करपाक किंवा ठरोवपाक म्हाका दिसता वेळ मे बी ते दिल्लीक पयलीं ठरिल्लें, पूण ते सगळें अनावन्स करपाकूच इतको वेळूच नाशिल्लो. पूण म्हाका हें नॉर्मल दिसता की हांगा लॉबिंग जातलेंच आनी चालू आसाच, पण जो लिडर आसतलो की त्या लिडराची अनावन्समेंट किंवा निवड करपा खातीर एक पार्टी ऑब्जर्वर येवप हें म्हाका इंटरप्ट करता. म्हाका हातून आनी एक चाल दिसता. चाल कशी की येडियुरप्पा हाका गोंयचो कांय अनुभव ना.